नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आनी हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो फोंडे वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान सर्वोच्च न्यायालयाक गोंय काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकारान दिलें आव्हान भारतीय वेंचणूक आयोगा विरोधात याचिका केल्या सादर ह्या सप्तकात जातली सुनावणी नावेलीच्या वादग्रस्त रथवाडा हाऊसिंग प्रकल्पाविषयी सोमारा पंचायतीची जाली खाशेली बसका ह्या प्रकरणात पंचायत थळावे आनी टीसीपी खाते करतले संयुक्त तपासणी सांगता सरपंच आयतारा सांजे घडिल्ल्या दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी तिगांक बुडून मरण खणगणीक दर्यादेगेर भाव भयणीक मरण जाले भिरंडा 70 म्हादय न्हंयेत बुडून 20 वर्साच्या तरणाट्याक आयले मरण काजूर केप्या गळ्याक पिस्तुलाची गुळी लागून तरणाट्या चलयेक आयले जागेरूच मरण चलयेच्या इश्टा कडल्यान चुकून फारपेट जाल्ल्याची येता आयकुपाक केप्या पुलिशेन चलयेच्या इश्टाक केल्या अटक गोंयांत एसआयआर प्रक्रिया जाली पुराय 10,57,566 मतदारांची नोंद जाल्यार 1,39,634 मतदारांची वगळायली नावां आणि पोरणे गोंय आणि पेडण्यात दोन नवे बोगदे बांदपाचो प्रस्ताव कोंकण रेल्वेन केला सादर केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान गोंयच्या रेल्वेत सुदारणा करपा खातीर अर्थसंकल्पात 515 कोटींची केली तरतूद सुमार 1,500 खर्चाचो आसा अदमास आता खबरो विस्तारान फोंडे पोट वेंचणूक रद्द करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक गोंय काँग्रेस उमेदवार केतन भाटीकारान सर्वोच्च न्यायालयाक आव्हान दिले तशेंच भारतीय वेंचणूक आयोगा विरोधात याचिका दाखल केल्या ह्या सप्तका भितर सुनावणी जातली अशें कळटा नावेलीच्या वादग्रस्त रथवाडो हाऊसिंग प्रकल्पाविषयी सोमाराक पंचायतीची खाशेली बसका जाली थळाव्यांचो या प्रकल्पाक विरोध आशिल्लो देखून सोमारा जाल्ल्या खासा बसकेत पंचायत सचिवान प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपाचो निर्णय घेतलो ते भायर प्रकल्पा खातीर जाय आशिल्ले 6 मीटर रस्त्यांतलो फरक दिसून आयला ह्या प्रकरणात संयुक्त तपासणी पंचायत थळावे आनी टीसीपी खाते करतले अशी माहिती सरपंचान दिली स्पेशल मीटिंग आपयल्ली विदिन 3 days रेजिडेंट्स हॅड डिमांडेड आमकां डिमांड केल्लो एक स्पेशल मिटींग घे आनी लायसन्स जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडम प्रमाण दिला ताका ऑब्जेक्ट करपा आनी रिवोक करपा म्हणून सांगता कळ्ळें सो आमी आतां तें डिसिजन घेयला आनी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायता ती लेटर धाडल्या दॅट आमगेली नावेली बॉडी गेले पंचायत बॉडी गेली ऑब्जेक्शन आहा हे लायसन्साचेर आनी ते रिवोक करपा जे सेक्रेटरीन मेमोरेंडमाचेर दिलां तें दुसरी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन दवरलां अलॉंग विथ द टीसीपी कित्याक लोकांगे म्हणणी कितें टीसीपी म्हणटा 6 मीटर रोड आहा सायटीर आमक इन्स्पेक्शना मेळ्ळा लेस देन 6 सो तो क्लेरिफाय करपाक जॉयंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द रेजिडेंट पंचायत एंड द टीसीपी केन्ना लेट घायल ना दिवपा जाय न्हू नोटीस मारपा जाय धाडपा जाय वी हॅव टू सध्या एग्री जाले लोक एग्री जावपाक ताका सी आतां एक क्लियर सांगेल न्हू थिंगा ते फायलीक सगळे डॉक्युमेंट्स आहाय आमचे आनी नॉर्मल प्रोसिजर आहे ते प्रमाणे लायसन्स इश्यू करपा जाताले ते पासून आमी लोकां जाय म्हूण लोकांचे ऑब्जेक्शन आहाय म्हूण आमी ते इश्यू करून आतां सेक्रेटरीन आपल्यागे डायरेक्शन प्रमाणे जर दिला दॅट इज अप टू सेक्रेटरी let them file a case against the secretary. We have kept our special body meeting. So during the body meeting, it is discussed to have a joint site inspection. Since we went last week to the BDO office, wherein he suggested that we go for this joint site inspection. And to be honest, the reports we got the reports on an urgent request. We didn't apply under RTI. I requested the TCP. Deputy planners to give us a report where it showed that the TCP report is not matching the Panchayat joint inspection report. So based on this, we do not know how the license was issued. The Panchayat is denying everything. So right now we are just hoping that we have a joint inspection and these things are put on hold. They are writing to the They are DCP writing today. to the DCP today.
and they'll see when is the feasible date, and they'll have a joint inspection. In the But we have meantime, requested them tomorrow. yeah. In the meantime, the panchayat has also written a letter asking the additional director of panchayat to revoke the license. काजूर केपें आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ले कडेन पिस्तुलाची गुळी लागून तरणाट्या चलयेक जाग्यारूच मरण आयलें. तन्वी घाडी अशें मरण आयिल्ल्या चलयेचें नांव. चलयेच्या इश्टा कडल्यान चुकून पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात केपें पुलिशेन तिचो इश्ट दुबावीत श्वेत गावड्याक अटक केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. काजूर केप्या आपल्या इश्टिणीच्या घरा पार्टी करपाक गेल्ल्या घाडीवाडा सुर्ला वाठारांतल्या तन्वी घाडी ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्या चलयेच्या मानयेक पिस्तुलाची गुळी लागून तिका जाग्यारूच मरण आयलें. आयतारा दनपारा ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण श्वेत गावडे आनी तन्वी हांच्या साखळेच्या इश्टिणीक काजूर केपें हांगा लग्न करून दिलें. तिच्या घरा ही दोगांय गेल्लीं खंय. त्या इश्टिणीच्या घरा आशिल्ले पिस्तूल दुबावीत श्वेत हाचे कडेन आशिल्ले. तो पिस्तुला वांगडा खेळटालो तेन्ना चुकून ताचे कडेन आशिल्ल्या पिस्तुलांतल्यान गुळी सुटून ही दुर्दैवी घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. ह्या विशींची म्हायती मेळ्ळे उपरांत केपें पुलिशेन दुबावीत श्वेत हाका अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. रॉबोट व्हेकल आसली पेट्रोलिंगा आसली ते सेक्शन येतली एक गाडीन तांकां हाडयलो आनी इन्सिडंट सांगलो. ती गाडी त्याच गाडयेंतल्यान ताका इंजर्ड कोण आसले घेवन येताले हॉस्पिटलान. सो तेंच्यान सांगले नंतर तेंच्यांनी आमच्या गाडयान ताका रॉबोटान शिफ्ट केलो आनी हॉस्पिटलान हाडलो. हॉस्पिटलान हाडटकीर ताका डॉक्टरान ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलो. मागीर विचारपूस केली तेन्ना कळ्ळें की त्या चलयेचेर तेजोच बॉयफ्रेंड आसा त्या बॉयफ्रेंडान तेजेर गनशॉट फायर केल्ली आनी ताका लागून तेजी गळ्या हांगा इंजरी जाली. सो त्या इंजरीसान ते एक्सपायर्ड जाले. खंय जालें इन्सिडेंट? हो काजूर जालो इन्सिडंट. ही एक 4-5 जाण फ्रेंड्स सगळीं मेळून तेजी एकट्याची भयणी घर आसा त्या भयणी घरा कडेन कितें तरी काम आसून ती काम करपा लागून गेल्ली. काम करता करता तेंच्याच घरान ते फायरआर्म आसले तेंच्या फॅमिलीचे. सो ते फॅमिलीचे ते फायरआर्म घेवन ती हँडल करता आसतना तेणी तेजे बॉयफ्रेंडान तेजेर पॉयंट आवट केलें आनी फायर केलें. मग ते सध्या डेड जालो. हय डेड जावन तेजी आतां बॉडी प्रिजर्वेशनाक धाडली आसा आनी बाकीचे आमचो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा. फायरआर्म ते हे भरता ते कसले ते अजून आयडेंटिफाय जाले ना. सो ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर. पेडणे आनी पोरणे गोंयांत 2 नवे बोगदे बांदपाचो प्रस्ताव कोंकण रेल्वेन सादर केला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पेडणे आनी पोरणे गोंयचे बोगदे 3 दशकां सावन अस्तित्वांत आसात. हे बोगदे दुबळे जाल्यात. हाका लागून ह्या दोनूय बोगद्यांचे समांतर दुसरो बोगदो बांदपा खातीर कोंकण रेल्वे महामंडळान बांदकामा खातीर निविदा जाहीर केल्या. ह्या दोनूय बोगद्यां खातीर सुमार 1500 कोटी खर्चाचें अंदाजपत्रक तयार केलां अशें कळटा. पळयात पुराय बातमी. पोरणे गोंय आनी पेडण्यात 2 नवे बोगदे बांदपाचो प्रस्ताव कोंकण रेल्वेन सादर केला. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी गोंयच्या रेल्वेत सुदारणा करपा खातीर अर्थसंकल्पात 515 कोटीची तरतूद केल्ली. तशेंच 4300 कोटीची कामां चालू आशिल्ल्याचें कळटा. 2 नव्या बोगद्यांचो प्रस्ताव आसा आनी बेगीनूच ताचेर रेल्वे मंत्रालया कडल्यान निमणो निर्णय जातलो अशें कळटा. पेडण्या आनी पोरण्या गोंयचे बोगदे 3 दशकां सावन अस्तित्वांत आसात. हे बोगदे दुबळे जाल्यात. हाका लागून ह्या दोनूय बोगद्यांच्या समांतर दुसरो बोगदो बांदपा खातीर कोंकण रेल्वे महामंडळान बांदकामा खातीर निविदा जाहीर केल्या. पेडणेचो बोगदो 1561 मीटर आनी पोरणे गोंयचो बोगदो 544 मीटर लांब आसा. पावसाच्या दिसांनी ह्या दोनूय बोगद्यांत गळटी जाता. वर्स 2020 पावसाळ्यांत पेडणे बोगद्या कुशीची वणत कोसळिल्ली. ताका लागून सुमार 40 दीस रेल्वे येरादारीचेर परिणाम जाल्लो. ह्या दोनूय बोगद्यां खातीर सुमार 1500 कोटी खर्चाचें अंदाजपत्रक तयार केलां. हे काम पुराय जावपाक 38 म्हयने लागपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ल्याचें कळटा. नवे बोगदे तयार जावन कार्यरत जाले उपरांत पोरण्या बोगद्यांची दुरुस्ती करतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच ह्या 2 नव्या बोगद्यां वांगडा गोंयांत 3 कडेन रेल्वे क्रॉसिंग स्थानकां बांदपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत SIR प्रक्रिया पुराय जाले उपरांत मतदारांच्या वयरेंत 10,57,566 मतदारांची नोंदणी जाल्या. आदले वयरेंत हो आंकडो 11,85,034 आशिल्लो जाल्यार 1,39,634 नांवां वगळायिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच गोंय ह्या प्रक्रियेत 7व्या पांवड्यार आसा. देशातल्या मतदार वळेरींत सुदारणा मोहिमे लागून केल्ल्या SIR प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गोंयांतले 10.2% मतदार उणे जाला. देशातल्या 12 राज्यां मदीं गोंय 7व्या पांवड्यार आसा.
मतदार वळेरींत सुदारणा आनी अपात्र नोंदणी वगळपा खातीर वेंचणूक आयोगान देशभर SIR प्रक्रिया सुरू केला. ह्या मोहिमेक लागून 12 राज्य आनी एका केंद्र शासीत प्रदेशांतल्यान 5.2 कोटी परस चड नांवां वेंचणूक वळेरेंतल्यान वगळयला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आतामेरेन 4 जाणांची बळी घेतिल्ल्या दिवचल शारा कुशीकच्या कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेव बांदाचेर आतां न्हावपाक बंदी घाल्या. WRDन तशी शिटकावणी दिवपी सूचना फलक लेगीत बांदाचेर लायल्या. पळयात पुराय बातमी. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत येवपी वाठादेवा वयलो बांद फाटल्या कांय वर्सांच्यान बादाच्या चपक्यात आडखळा. एका तेंपार म्हळ्यार 10-12 वर्सां पयलीं ह्या बांदाचेर न्हावपाक गर्दी जाताली. मात आतां हो बांद न्हावपाक असुरक्षीत आनी धोकादायक जाल्लो आसा. एका विद्यार्थ्या सयत आतां मेरेन ह्या बांदाचेर 4 जाण बुडल्या. आतां सूचना फलक लायले उपरांत सध्या तरी न्हावपाक बांदाचेर देंवपाचें कोणूच धाडस करिनात. WRDन तशी शिटकावणी दिवपी सूचना फलक बांदाचेर लायला. सध्या बांदा सकयले वटेन न्हावपाक लोक पसंती दितात. आयज आमी कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड क्रमांक 10 हांगासर वाठादेव ह्या गांवांत आसा. जशें की आमी तुमकां सांगलें की फाटल्या म्हयन्यान मार्च म्हयन्यान हांगा एक इन्सिडंट जालेलो. हांगासरूच वाठादेव वॉर्ड क्रमांक 11 नौशाद असो एक मनीस हांगा न्हावपाक म्हणून येयलेलो. तो हांगा न्हाता आसतना हांगा तेन्ना उदीक खूब आसलेलें. तेन्ना उदीक खूब खोलान तो गेलो आनी तो वरूच सरलो ना. तेन्ना तेजें निधन जाल्लेलें आसलेलें. तेज्या पयलीं सुद्दां एक 3-4 लोकांचें अशेंच हांगा निधन जाल्लेलें. आनी आमी वारंवार लोकांक सांगतले की हांगा कोणाक न्हांवचें पडलें जाल्यार वयर न्हांवचें न्हू. धोपरा हांगा जे सकयल म्हणजे जे हांगा धोपरा सकलचें उदीक आसा पळय थंय कोणाक न्हांवचेंच जालें जाल्यार हांगा सकयल न्हांवचें अशें वारंवार आमी सूचना करीत आसलेले. पण हांगा तशें कोण आयकून घेयना. आनी सदांच कोण हांगा पळोवपाक कोण आमचे गांवांतले लोक सगळेच हांगा पळोवपाक अशें नासता. प्रत्येक जाणाक आपापली ड्युटी आसता. कोण सर्विसेक वयता जावं कोण खंय आसता. अशें जेन्ना आमी लोकांक इन्फॉर्मेशन दिलें तरी आसतना लोक हांगा येवन वयर न्हाता. आनी चडशे लोक आमकां गांवांतले लोक हांगाले कोण अशें करीत ना. म्हणजे न्हावपाची घटना जी म्हणजे उदीक जे खोलाय उदीक आसा पळय थंयसर न्हावपाक कोण वचना. आमचे गांवचे लोक कोणूच वचना. तेजे कोण भायले लोक जे कोण भायले गांवाक भायले लोक आसा पळय ते देखान हांगा येवन न्हाता. आनी अशी आयज 4थी घटना फाटल्या म्हयन्यान जाल्लेली आसा. मनीस गेल्लेलो आहा हाती भायर आनी आमच्या गांवाचें नांवूय पिड्यार जाता. अशें जाल्या उपरांत आमी इमिजिएट WRDचे इंजिनियर सिद्धार्थ ताका आमी कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां सांगलें की बेगींतल्या बेगीन हांगा एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड जावं आनी हांगा तुमची लक्ष आसपाक जाय की तुमचो हे हांगा डिपार्टमेंटाचे तुमचेच हांगा चॅनल आसा, तुमचो हांगा स्टाफूय आसता आनी अशी ह्यान फुडें हांगा घटना घडची न्हू. पूण तुमचें हांगा लक्ष आसचें, आमचे पंचायत म्हणून आमचें लक्ष आसतलें, तुमचें बी आसचें. पूण इमिजिएट आमकां हांगा एक बोर्ड जावं इन्फॉर्मेशन बोर्ड. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हांगा आमच्या फाटल्यान बसचे कडेन इन्फॉर्मेशन बोर्ड लायलेलो आहा. तेन्ना हांव ते WRDचो इंजिनियर सिद्धार्थ हेज्या मना काळजांतल्यान तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी इमिजिएट हांगा हें काम केल्लेलें आसा. आनी तेज्या उपरांत आतां आमी पळयता की हांगा हे आमी बोर्ड लायलो आनी हांगा आमी सगळे लोक आमचे लोकांचे हांगा पळयले आसले कारणान हांगा लोक न्हावपाक अशें कोण येना. जो न्हावपाक येता ते सकयल न्हाता. ज्या जाग्यार आमचे धपरा सकलचे उदीक आसा ते सगळे सकयल न्हावपाचो आमी हें करता. वयर न्हावपाक कोणूच येना. आनी अशी आशा बाळगता की ह्यान फुडें लोकांनी वयर कोणूच न्हावूंक वयचें न्हू. कोणाक जालेंच न्हांवचेंच तर दिसल्यार लोकांनी सकयल न्हांवचें, वयर कोणूच वयचें न्हू. तीच लोकां कडेन हांव प्रार्थना करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचले IDC लागसार खुनी हल्ल्यात मूळ उत्तर प्रदेशाचो एक तरणाटो जखमी जालो. विजय पाल अशें जखमी जाल्ल्या तरणाट्याचें नांव. विजय पाल हाचेर एका तरणाट्यान फातरान हल्लो केलो. देखून हल्लो करपी दुबावीत तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. हल्ल्याची ही घडणूक आयतारा सांजे दिवचलच्या IDC वाठारांत घडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. खुनी हल्ल्याची ही घडणूक आयतारा सांजे दिवचलच्या IDCक लागून आशिल्ल्या ग्रावंडाचेर घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मूळ उत्तर प्रदेशांतलो आनी सद्या कातरवाडो IDC वाठारांत रावपी विजय पाल हो 38 वर्सां पिरायेचो तरणाटो आपले स्कुटरीचेर बसून ग्रावंडाचेर चालू आशिल्लो खेळ पळयतालो. अचकीत एक तरणाटो आयलो आनी ताणें विजय पाल हाचे तकलेचेर फातोर मारलो. ते बराबर विजय पाल हाचे तकलेक गंभीर जखम जावन ताचे तकलेंतल्यान रगत व्हांवपाक लागलें. हे विशीं विजय पाल हाचे बायलेन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच
दिवचल पुलिसेन बेगोबेग हालचाली सुरू केल्यो. जखमी विजय पाल हाका पयलीं दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत आनी उपरांत GMCत उपचारा खातीर व्हेलो. थंय ताचेर उपचार केले उपरांत आयतारा राती उसरात ताका घरा धाडलो. विजय पाल हाचेर हल्लो करपी जो तरणाटो आसा ताचें नांव शेख मोहम्मद हुफेज अशें आसा आनी हो 26 वर्सां पिरायेचो तरणाटो IDC वाठारांत रावता अशें कळटा. हो हल्लो नेमको कित्याक जालो तें कळूंक ना. ह्या हल्ल्या उपरांत राती उसरा डॉग स्पॉट घडणूक थळार पावलो. ताचे उपरांत फॉरेन्सीक टीम लेगीत घडणूक थळार पावली. फॉरेन्सीक टिमीन मध्यान राती रक्ताचे नमुने एकठांय केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हो हल्लो जो आसा तो नेमको कित्याक जालो तें अजून स्पश्ट जावंक ना. मात हल्लो करपी जो तरणाटो आसा शेख मोहम्मद हुफेज हाका दिवचल पुलिसेन सद्या अटक केल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा घडिल्ल्या 2 घडणुकांनी 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. केपेच्या खनगणी दर्यादेगेर बुडून भयण आनी भावाक मरण आयलें जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर भिरोंडा 70त म्हादय न्हंयेत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. नेमकें कितें घडलें पळयात पुराय बातमी. हालीसराक दिसपट्टे बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. केपेच्या खनगणी दर्यादेगेर एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कुडचड्या सावन एक फामील खणगणी दर्यादेगेर न्हावपाक आयिल्ली. ह्या वेळार न्हाता न्हाता उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान एकलो 10 वर्साचो भुरगो बुडपाक लागलो. ताका वाटोवपाक ताची भयण गेली पूण तेंय बी बुडपाक लागलें. ताका थळाव्या लोकांनी उदकांतल्यान भायर काडून हॉस्पिटलांत व्हेलें पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयलें. ह्या भाव भयणाच्या मरणाक लागून तांच्या घराब्यांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. I have no idea about what went on over here. I had just come back from on top after taking a payment. And once I came back over here, the lady was being pulled out of the water. And after looking at her, I wanted to immediately start CPR on her, but there's already a crowd forming. So I saw the lifeguard over there. I went and I called him. There were around 50-60 people over here. I said, someone go call the lifeguard. No one was taking initiative. No one went. No one did anything. I ran from here to there. Went and called the lifeguard. After calling the lifeguard back, there were already some 2 nurses over here. They already started CPR. And after coming back home, after a few minutes, a lady comes to me and tells me there's another boy in the water. I was having my phone and my wallet with me. I gave that to the boy, my helper over here, and I immediately jumped into the water. And I know where the point might be deep over here, so I went somewhere deep over there and I found a boy near my legs. I grabbed him, pulled him up and brought him to shore over here, and then they started CPR on him. So then what happened after that? Then they were doing CPR, a lot of chaos going on over here. We tried clearing the whole crowd because the nurses were already there. They were actually doing quite well and they knew life-saving techniques. So we stayed away, we just were doing crowd control over here, pushing the crowds away. So then ambulance was killed. The ambulance doesn't reach here in time. The cops also won't reach here in time. So one of the guys always said he would take initiative to take the girl and the boy away In hospital. in the hospital. मजगती भिरोंडा 70त म्हादय न्हंयत बुडून एका 20 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. ह्या तरणाट्याचें नांव रजत काणकोणकार आसून तो गोवा वेल्लाचो आशिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक भुरग्यांचो पंगड भिरोंडा पिकनिकेक गेल्लो. रजत बुडटा तो पळोवन थळाव्या लोकांनी ताका वाटोवपाचो यत्नूय केलो पूण तो मेरेन रजताक मरण पाविल्लें. भिरोंडा 70 हांगासर उदकान बुडोवन एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार भिरोंडा 70 हांगासर म्हादय न्हंयच्या पात्रान कांय जाणांचो ग्रूप गोवा वेल्ल्याच्यान पिकनिकेक आयिल्लो आनी जेन्ना सकाळच्या वेळार हे पावले तेन्ना तेंच्यांनी न्हावपाचो आनंद घेतलो. तशेंच जुवल्या नंतर सुद्दां जे तेंचो ग्रूप आसलो हे न्हाताले आनी तेतून रजत काणकोणकर ह्यो 21 वर्साचो तरणाटो गोवा वेल्ला हांगातलो ह्यो न्हाता न्हाता ह्योय उदकान बुडलो आनी हेजे जेन्ना तेका ते थळावे लोक आसलेले तेंच्यांनी ताका काडपाचो प्रयत्न केलो पूण तो तेच्या हाता लागूना.
जे म्हादयचें पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी ताका लागून हांगासर खुबशी दुर्घटना जालेली आसा. हे वेळार वाळपी अग्निशमक दलाक हेची म्हायती दिल्या नंतर जवानान थंय तातडीन वचून ताका काडपाचो यत्न केलो. मात एकूण 1.5 तासाच्या प्रयत्नान दरोचे काणकोणकाराची जी बॉडी आसा ही तांच्या हाताक लागली आनी ताका वयर काडल्या नंतर पयलीं तांच्यांनी वाळपे आरोग्य केंद्रांत ताका हाडले. ताजे मागीर GMCन फुडल्या पोस्टमॉर्टमा खातीर ताची बॉडी व्हेलेली आसा. जो भिरोंडा सत्तरी हांगासर जी म्हादयांची पात्र आसा हे खोलवर आसा आनी हेच्या पयलीं खुबशी दुर्घटना जालेली आसा. काल परत असो एका तरणाट्याक मरण आयिल्ल्या कारणान लोकांनी चिंता व्यक्त केली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बार्देस, दिवचल, पेडणे, सत्तरे आनी तिसवाडी ह्या 5 मालांतल्या मामलेदार कार्यालयांत प्रलंबीत आशिल्ली म्युटेशन प्रकरणां सुटावी करपा खातीर 18 आनी 19 एप्रील 2026 दिसाक आशिल्ले म्युटेशन डिस्पोजल अँड फेलिसिटेशन कॅम्प आयोजीत केला. ज्या नागरिकांच्यो म्युटेशन केशी प्रलंबीत आसात तांणी ह्या कॅम्पात वांटेकार जावं येता. तशेंच अर्जदारांनी संबंदीत कागदपत्रां आपल्या वांगडा हाडची अशें आवाहनूय जिल्लोधिकाऱ्यान केलां. हे विशींची सुचोवणी जारी केल्ली आसा. पर्यटक गोंयाक स्वर्ग मानतात, पूण आतां ह्याच गोंया विशीं एक चिंतेची वास्तविकताय उबी जावपाक लागल्या. फक्त 3.5 म्हयन्यांत 29 पर्यटकांक मरण आयलां. ड्रग्स, अपघात आनी गुन्यांव हांचे सावळे खाला गोंयची प्रतिमा धोक्यांत आसा असो हो धक्को दिवपी अहवाल आतां मुखार आयला. पळय. सूर्य, दर्या आनी पार्ट्या खातीर गोंय फामाद आसा खरें, मात आतां वेगळ्याच कारणाक लागून गोंय चर्चेचो विशय जावपाक लागला. 1 जानेवारी ते 10 एप्रील मेरेनच्या 3.5 म्हयन्यांत गोंयांत आयिल्ल्या 29 पर्यटकांक मरण आयलां. तातूंतले 15 देशांतले आनी 14 विदेशी पर्यटक आशिल्ल्याचेय म्हायती मेळ्ळा. आनी धक्को दिवपी गजाल म्हटल्यार कांय मरणां अजूनय गूढ आसात. हालींच होंजुणा 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचें मरण ड्रग्स ओव्हरडोसाचो दुबाव आनी तातूंतल्यान परतून एक फावट निर्माण जाल्लो हुस्को. गोंय ल्हव ड्रग्स डेस्टिनेशन जावपाक लागला काय? हो प्रस्न आतां चड गंभीर जाला. ह्या 29 मरणांतले कांय जाणांक बुडून मरण आयिल्ले, कांय जाण रस्तो अपघाताचेय बळी जाले, जाल्यार कांय प्रकरणांनी गुन्यांवांची सावळी 2 परकी चलयांचो खून, जायत्या अस्वाभावीक मरणांचो आनी कांय प्रकरणांनी ड्रग्साचो दुबाव आसा. परकी पर्यटकांतले चडशे मरण रशियन नागरीक जाल्यार कांय जाणांची वळख अजून पटूंक ना. मजगतीं पुलीस चवकशी करतात. ड्रग्स आनी गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपाचें व्हडलें आव्हान निर्माण जालां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वाठारांत पावला. ह्या नदी ओमकार हत्ती डिंगणे वाठारांत आशिल्लो. तामोशे वाठारांत शेतकारांनी शेत पिकयलां, देखून ओमकार हत्ती शेतांनी घुसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळावे शेतकारांनी हुस्को उक्तायला. हत्तीन शेतांची नाशाडी केली जाल्यार आमी खावपाचें कितें अशे प्रश्न शेतकारांनी विचारले. ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी तांणी केल्या. गेल्या वर्सा आसा हत्ती पयलीं इलो तेणी काय लुकसाण केलां आतां तुमी बगल्यातच. त्याच्यार आतां जर परत येवन त्या हेतून जर आतां लुकसाण केलां जाल्यार आमी शेतकऱ्यांनी काय करूं? त्याच्यार कांयतरी सरकार उपाय करता काय ना? परत येता 2 वर्सान परत येवप आनी लुकसाण करप, ह्या बरोबर आसा काय? तर सरकारान बघपाचा त्याच्यार कांयतरी विचार करूंक होयो न्हय तेंच्यांनी. आणि त्याचा बंदोबस्त करचो. पैसे दिले म्हणून काय तर उत्पन्न बाय एका वर्सातच जाताला का? 2 वर्सातच जाता का? 10 वर्सां लागतली उत्पन्न करूंक, तरच तो उत्पन्न जाताला, नाजाल्यार जावचा नाही न्हू. मग आम्ही काय करूचा? आता तो वर्षा इल्लो आहा, सध्या आमच्या शेताकडे आहा तो, थंय आता काय करूचा आम्ही?
नुकसान भरपाई मेळटा म्हणल्यार नुकसान भरपाई मेळटा कितें 20% 30% अशी कित्याक एक्चुली माड आतां कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार माडाचें उत्पन्न वर्साक एका माडा फाटल्यान 10,000 तरी मेळटात, पण उत्पन्न दिताना आमकां दितात कितें 2-3 हजार एका माडा फाटल्यान, आनी आमकां तर 20-25 वर्सां माड कसो जगतात तो एटलीस्ट एका माडा फाटल्यान 50 ते 60,000 कशें उत्पन्न मेळटा. हे जर आमकां दिताना 2-3 हजार ही आमची थट्टाच चालली आसूं ते आनी कितें सांगतले आमी. आनी आतां भात शेती हांगा भरपूर प्रमाणात हत्ती येवन गेल्यार नेटान आणखी शेती केल्ली आहे आमच्या शेतकऱ्यांनी. तर आतां वायट दिसता जर हांगा येयलो जाल्यार आतां तुमकां मुद्दाम हांगा तुमकां हाडचें म्हणल्यार ही शेती आतां ऑलरेडी रेडी जाल्ली आहा, थोडी आणखी 15 दीस रेडी जातली, आनी ती जर आतां जर हे केली जाल्यार हत्ती खावचो कितें ना, पण असो भितन भोवलोच जाल्यार हे ना करतलो. आज जो हत्ती तोरशा गांवांत पावलो त्या गांवांत तो तामोशात येवपाक चड वगत लागचो ना, कित्याक तुमी आतां पळयतात की हांगा हे आमचे जे कश्टाळू शेतकरी आसा तेंच्यांनी आज पर्यंत जा पीक हांगा ह्या उब्या केल्ल्या ऐन म्हणटात तशी कापणीच्या वेळार जर हो हत्ती हयेत आनी धुडगूस घालीत तर म्हाका दिसता ह्या शेतकऱ्यांचा इतकें नुकसान जाता. कारण मागच्या वेळी जर तुम्ही पळयले जाल्यार तितकीशी शेती लागवडी हाडलेली तुमकां दिसनासली, पण आज ह्या जाग्यार आज ह्या चारय वाटेन जर तुम्ही पळयशात जाल्यार तेंच्यांनी कश्ट करून आज ह्या भात लावला आणि आज तो पिकलेला आसा भात, की सरकारान ह्या बाबतीत ठोस पावलां उचलून त्या हत्तीचो बंदोबस्त करूचो आणि ह्या ज्या शेतकरी जे आमचे आसात शेतकरी बांधव तांकां एक चांगलो दिलासो दिवचो. ज्या तरेन आमचे वन खात्याचे कर्मचारी ह्या ओंकार हत्तीक महाराष्ट्राच्या सीमे भागात धांवणयता, थंयचे जे तेंचे सरकारचे वन खात्याचे कर्मचारी असतात, नागरीक असतात, तेका हांगासर आपल्या सीमेन ते घेयनात, परतून धांवून घालतात. थंयले लोक फातरय मारपाचो प्रसंग घडलेलो आसा अशें चित्र दिसून येता. सरकारान दोनूय राज्याकडे संपर्क साधून हातूंतसून एक सुवर्ण मध्य साधपाची गरज आसा. ताका जापसालदार कोण आसतलो हाचेर सरकारान लक्ष दिवचो आणि ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.